घरातल्या गॅस सिलिंडरांक उजो लागिल्ल्यान कारीमोड्डी कुडचण्याक खवदळ जालो। उज्याक लागून किचनातले पड्डे जळ्ळे आनी ताका लागून विजेच्या वायरी सयत किचनातले सामाने लासून गेले। उजो आटापात हाडपाक कुडचडच्या उजो पावलोवपी दळाक यश येयलें। जखमी बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्या। पळयात प्रहर सावड्डेकराचो रिपोर्ट। एक दनपारां 11 सुमार एक घटना जाली की एक बायल मनशेक गॅसाचे म्हळ्यार किचना भितर अकस्मात गॅसाचे पायप फुटले। एक सिलिंडर आनी गॅस वयर आसलो आनी सकयल एक गॅस जालो। अकस्मात सकल्या गॅसान पेट घेतली सिलिंडरान आनी दोन्ही सिलिंडर पेटले। तातूंत भितर चांदवी शेख ही महिला 35 वर्सांची जखमी जाली आनी तिका पांयाक हाताक आनी कांय बॉडीच्या पार्टार भितर जखमी जाली। तिका ताबडतोब काकोडा हॉस्पिटलांत व्हेली, प्रायमरी हेल्थ सेंटराक। तशेंच फायर ब्रिगेड ताबडतोब घटनास्थळार येवन दोन्ही सिलिंडराचे नॉब बंद केली। पूण तातूंत भितर फायर स्टेशनान ऑफिसरान सांगले त्या प्रमाणे खूब तातूंत भितर इलेक्ट्रॉनीक जे आयटम आशिल्ले ते अनेक जळले आनी तातूंत भितर खूब जाणांक लुकसाण जाली। तशी मान आनी कांय जालें ना। मनशाची ताणें ताबडतोब एक्शन घेतलें कारण फायर ब्रिगेडीन ताबडतोब ते पावले कारणान एक मोठे जिवांनी टाळ्ळी। काळा कळटलें की एक जडी ती बायल जळ्ळ्या कारणान आतां कितली तिची रिकवर जातली, कशी रिकवर जातली ते काळा भितर कळटली। आनी कुडचडे पुलीस हाजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा। ते व्हडले बर्नर लायले ते आमी रांदताले, ते बर्नराक एक सायडीक उजो पेटलो आनी तो सिलिंडर लागलो आनी चड हे उजो येता म्हणून हांव कितें केलें, बंद केलें। तरी ते कर्टन्स आशिल्ले न्ही, कर्टनाक उजो लागलो आनी सगळे 3-3.5 लाख जातले ते किचन कंप्लीट गेले। कारामंडी या रोटरी गार्डना कडेन आमगेले घरा मातशे रांदताले जो आमगेले बायल आनी म्हगेले कजन सिस्टर, तेगेले कजन सिस्टर रांदताले। ते सिलिंडरांतल्यान उजो पेटलो, गॅसी उजो पेटलो, सकयल आशिल्लें तें। आनी तेन्ना कितें जालें, तरी पूण कितें जालें, मिसेसान कितें केलें, बेगीन ते सिलिंडर ऑफ केलें। दुसरो सिलिंडर चालू आशिल्लो। आज आमगेले बारीक फंक्शन आसा, तेका लागून ते 2 सिलिंडर चालू केले। सकयल व्हडलो तो बर्नर चालू आशिल्लो। ते आतां मिसेस म्हणून हांव मातशी कितें ते चालू करून पळयलें आनी हांव मातशी मशिदी गेलो, आमगेले दनपारां नमाज आसता म्हणून। आनी इतल्या खंय ते पायपांतल्यान खंय ते पायप उजो पेटलो आनी मागीर सिलिंडरा उजो लागलो म्हणटा ते। आनी तरी पूण बेगीन बंद केलें, पूण ती मातशी सायडी उरली आनी ताका लागून ते एप्रन घातलें तें मातशें हाती मातशें उजो लागला, मातशें तोंडा मातशें येयलो। ताका आतां मडगांव हॉस्पिटलांत व्हेला। आनी उजो पावलोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्ली ही पुराय माहिती, कशे तरेन घडणूक घडली आनी तांणी ती कशे तरेन हाताळी ताणें सांगला। 10:20 म्हणल्यार एक जावन 20 मिनटांनी सिलिंडर कॉट फायर हे आमकां कॉल आयले कारिमोड्डी कुडचडे। इमिडिएटली कुडचडे फायर स्टेशनान टर्न आवट केलो। आमी जेन्ना कॉल स्पॉटार पावले तेन्ना 2 सिलिंडर किचना भितर जेंकां कंटिन्युअस फ्लेम सरताली भायर, कितल्या तरी उजो पेट्टालो। आमचो ड्युटी क्रू तितूंत भितरले 2 फायर फायटर तुकाराम रेकडा आनी के चंद्रमोहन जे पेट्टाले ते फायर एक्सटिंग्विशर भायर काडिल्ले आसा। नंतर आमी किचनाक पळयलें की किचनाक खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा। सादारण तेजे इलेक्ट्रॉनीक सगळे जे वस्तू आसात, किचनाचे फर्निचर आसा, बाकीचे सगळे सामान आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा। आमी जो फायर आसा किचनाचो तो एक्सटिंग्विश केल्लो आसा। जे सिलिंडर पेटिल्ले आसा ते सेफली भायर काडून तेही तेंचे फायर ती आमी बंद केल्ली आसा। आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे एक लेडी चांदवी शेख 35 इयर्स, तिका मायनर इंजरी आसा दोन्ही हातीक आनी पांयांक। अरावंड 3rd डिग्री तांकां बंद जाल्ले आसा। तिका CSC कुडचडेन तिका शिफ्ट केल्ली बिफोर वी अरायवल ऑन स्पॉट। आमी स्पॉटार पावन इमिडिएटली जो फायर जो आसा तो एक्सटिंग्विश केल्लो आसा आनी एक मोठी जी एक हानी जावपाची आसा तेका आमी थंयच्या थंयच टॅकल करून ती स्टॉप केल्ली। थँक्यू। गोवा 365 खातीर प्रहर सावड्डेकर आनी ओमकार देशप्रभू।